maximum retail price inclusive of all taxes. So maximum retail price should be inclusive of all taxes. ताजेर आनी कितें GST लावपाक मेळना. मागीर consumer care details. आता customer care detailsan कितें येवपा जाय? Name and complete address of the person or the office which can be contacted in case of customer complaint. नाव आनी पत्तो येवपा जाय, ताजे बरोबर फोन नंबर येवपा जाय आनी ईमेल एड्रेस येवपा जाय. विकता माणे विकता हाचे मार्केटिंग करता. ह्या प्रोडक्टांचे डायमेन्शन्स येवपाक जाय. कितें येवपाक जाय तर जे गिरायक आसा ताका कळूं जाय की जे प्रोडक्टाची सायज कितें आहा पॅक केल्ली पळय ती. मागीर युनिट सेल प्राइस. युनिट सेल प्राइस म्हळ्यार कितें? युनिट सेल प्राइस हे नवे एडिशन जाल्लें आसा. युनिट सेल प्राइस पयलीं कशें आशिल्लें? स्टँडर्ड पॅकेजींग आशिल्लें. स्टँडर्ड पॅकेजींग म्हळ्यार कितें? 500 ग्रॅम, 100 ग्रॅम, 200 ग्रॅम, 100 ml, 200 ml हे स्टँडर्डानच पॅकेजीस पॅक करपाक मेळटाल्यो. आतां कितें केलां कायद्यान? आमकां तुमकां सूट दिल्ली आसा. कितें तुमी खंयचेय पॅकेट जे आसा ते कितल्या वेटान पॅक करूं शकता. यू कॅन पॅक इट 80 ग्रॅम, 90 ग्रॅम, 26 ग्रॅम, कितल्याय वेटीचे पॅक करपाक शकता, प्रोवायडेड ताचेर युनिट सेल प्राइस येवपा जाय. आतां युनिट सेल प्राइस कसो डिक्लेअर करपाचो? युनिट सेल प्राइस जो आसा, तुमचो जर प्रॉडक्ट 1 किलोचे सकयल आसा, if the product is less than 1 kg, जाल्यार तुम्ही युनिट सेल प्राइस पर ग्रॅम डिक्लेअर करपाक जाय. तसो व्हॉल्यूम 1 लिटराचे सकयल आसा पर ml युनिट सेल प्राइस डिक्लेअर करपाक जाय. if the product is more than 1 kg, 2 kg, 2 किलो आसा, 2 लिटर, 5 लिटर असो आसा, जाल्यार तुम्ही पर लिटर जो पर केजी युनिट सेल प्राइस जो आसा तो डिक्लेअर करपाक जाय. आता स्टँडर्ड पॅकेजिंगाचेर उलयलो हांवें. ह्या दिसांनी तुमी पळयल्लें आसतलें, तुमी जर ऑयल परचेस करता, सपोज पाम ऑयल परचेस करता, पाम ऑयलचे पॅकेट कशे कितले येता? 750 ग्रॅम येता. सनफ्लावर ऑयल घेतल्यार कितले येता? 820 ग्रॅम येता. हातून कितें जाल्लें? जो कंज्युमर आशिल्लो तो खूब कन्फ्यूज जाल्लो आनी तांकां ते परचेसीस करपाक जाताना खूब त्रास जाताले. म्हणून कितें केलां कायद्यान? परत जे फक्त स्पेसिफिकली फॉर ऑयल प्रोडक्ट्स, पाम ऑयल, एडिबल ऑयल जे आसा, सनफ्लावर ऑयल जा, ग्राउंडनट ऑयल जा, तुमचे कोकोनट ऑयल, हाका स्टँडर्ड पॅकेजिंग जे आसा हे परत आयिल्लें आसा. रिसेंट एडिशन आसा हे, ओन्ली फॉर ऑयल्स. सो तुम्ही जर कोकोनट ऑयल पॅक करता जाल्यार तुमकां हे लागू जातलें. तातूंत कितें आसा? 200 ग्राम जावं 200 ml जर तुम्ही पॅकेट करता, ताचे सकयल पॅक करता जाल्यार तुमकां कितें रिस्ट्रिक्शन ना. तुम्ही 80 ग्रॅम, 80 ml, 90 ml कितलेय पॅक करू शकता. बट 200 ml वयर जर तुम्ही पॅक करता जाल्यार ते तुमकां स्टँडर्ड पॅकेजीसान पॅक करपाक जाय. म्हळ्यार कशें? 200 ml, 500 ml, 1 लिटर हांवें डिटेल दिल्ली आसा पळय. हे कोणाक जाय जाल्यार तुम्ही मातशें क्लिक बिन मारून घेवपाक शकता. हू आर डिलिंग इन ऑयल. ऑयल पॅक करपाक कोण जर आसा तुमचे बिझनेस जाल्यार तुम्ही हे मातशें क्लिक करून घेयात, कित्याक तुमकां हे स्टँडर्ड पॅकेजान हाचे फुडें पॅक करचें पडटलें. ओके, नेक्स्ट. सो आता जेन्ना तुमचे लायसन्स रेडी जाता तेन्ना तुम्ही मार्केटिंगाक वतात तेन्ना 2-3 गजाली तुम्ही लक्षात दवरपाक जाय. पयले म्हटल्यार आमी सांगला त्या प्रमाणे एमआरपी जी आसा ती सदांच इन्क्लुसिव्ह ऑफ ऑल टॅक्सीस आसता. सो तुमकां ओव्हरचार्जिंग करपाक मेळचें ना. ओके, तो गुन्नो आसा लीगल मेट्रोलॉजी कायद्यानुसार. दुसरें, नेट क्वॉन्टिटी जी आसा पॅकेटान, ती नेट क्वॉन्टिटी सपोज 500 ग्रॅम तुम्ही फरसाण पॅक केली जाल्यार 500 ग्रॅमूच कस्टमराक मेळपाक जाय. तातूंत जे रॅपराची वेट आसा, सपोज रॅपराची वेट 10 ग्रॅम आसा जाल्यार तुम्ही 510 ग्रॅम ग्रॉस वेट तुमच्या पॅकेटाची आसपाक जाय. ओके, सो हे तुम्ही प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय. ओके, आणि तुमकां जर कितें खंय बाजारांत जावं फसवणूक बीन जाता जाल्यार हे आमचे डिटेल्स आसा कंप्लेन करपाक, थंय तुम्ही कंप्लेन करू शकता. सो विथ दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन. थँक यू. की ताणी विकास कांदोळकर हांकां गिफ्ट हॅम्पर दिवचे आनी ताच्या उपरांत DIA ची